मदींच रेल्वे 4 लाईन करून सोदता. We are not for 2 लाईन करून सोदता. We are not permitting. We have refused permission. I am not going to allow. Who is going to spend money on the infrastructure required for that? आज रेल्वेवेल्यान एक पूल घालपाचो आसत तर तूं सगळे पयशे म्हाका भरचे पडटा. हा? We have refused permission. Double line will not be permitted in Goa. We don't need it. Double line will not be permitted in Goa. We don't need it. I am not supposed to support what MPT wants. MPT is making money. Someone is taking bribe there and giving coal terminal here. South Western Railway एका ट्रॅकाचो डबल करून सोदता. Goa government does not want that double tracking. We are very clear. We will not give any permission for double tracking. South Western Railway एका ट्रॅकाचो डबल करून सोदता. Goa government does not want that double tracking. We are very clear. We will not give any permission for double tracking. I am so clear about it. The central agencies, it will be treated on need basis. गोवा चेंबरान केला ते गोवा चेंबरा भितर म्हाका खबर ना. गोवा गव्हर्नमेंट डज नॉट सपोर्ट इट बिकॉज इट डज नॉट इन्क्रीज एनी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी. लेट देम फर्स्ट शो मी. आर यू अवेअर ऑफ द कॉस्ट ऑफ इट? तांचो कॉस्ट हांव नको, आमचो कॉस्ट. कारण जेन्ना डबल ट्रॅक जातली नंबर ऑफ म्हणजे इट इज बेसिकली बीइंग डबल ट्रॅक मेनली बिकॉज ऑफ एमपीटीचो कोल. थंय पळय ते फ्रॉड करून 2-4 कंपन्यांक कोलाचे पळय हे दिल्या, पयशे घाल्यात तांच्यानी. ते कोलाचे पळय ते प्रायव्हेटायझेशनच्या अंडर पळय ते बस दिल्या पळय, तो कोल शिफ्ट करपा खातीर हे डबल ट्रॅकिंग. इंडस्ट्री कांयच खबर ना. कारण जेन्ना डबल ट्रॅक जातली नंबर ऑफ म्हणजे इट इज बेसिकली बीइंग डबल ट्रॅक मेनली बिकॉज ऑफ एमपीटीचो कोल. थंय पळय ते फ्रॉड करून 2-4 कंपन्यांक कोलाचे पळय हे दिल्या, पयशे घाल्यात तांच्यानी. ते कोलाचे पळय ते प्रायव्हेटायझेशनच्या अंडर पळय ते बस दिल्या पळय, तो कोल शिफ्ट करपा खातीर हे डबल ट्रॅकिंग. इंडस्ट्री कांयच खबर ना. कोर्ट एमपीटी डज नॉट फंक्शन बेस्ड ऑन इंडस्ट्रीज रिक्वायरमेंट. इट फंक्शन बेस्ड ऑन इट्स ओन रिक्वायरमेंट which they have created themselves. Those industries are asking for it. I don't need double tracking. More single tracking can be efficiently used. More single tracking can be efficiently used. हे मातशे फोटोज आमी पळोवयात की 2020 तें घर आशिल्लें, ताच्या घराच्या मुखार आतां इल्लिगली तांणी माती घातल्या. सर्वे नंबर 74/6. नेक्स्ट दुसरो 74/2, 74/6 थंय घर आशिल्लें, थंय इल्लिगल एनक्रोच करून तांणी आज माती घालून लोकांचो रायट ऑफ वे ब्लॉक केल्लो आसा. हांगा एक हेरिटेज घर आमकां फाटल्यान दिसता, ताजो एक्सेस तांणी लोखणाचे बार घालून बंद केल्लो आसा. आतां ही एक बायल जी बायल थंय एक आपली ओल्ड म्हणल्यार 150 वर्सां पयलींची डिस्टिलरी चलयताली, तिका कांयच सांगना आसतना रातयान येवन एक्सकवेटर घालून तिची डिस्टिलरी मोडून उडयली. नेक्स्ट आतां हें इल्लिगल हिल कटींग चल्लां. आतां हो विश्वजीत राणे खंयच्या बिळान न्हिदला तो म्हाका ह्या विश्वजीत राण्याक पयलीं विचारपा जाय. बिकॉज दे आर डुईंग इल्लिगल हिल कटींग देर विदावट टेकिंग TCP परमिशन. गोंयकार जर तर हें करपाक गेलो जाल्यार ताच्या घरा तुमी पुलीस धाडटा मरे. नेक्स्ट आतां आमच्या बरोबर जी बाय मॅडम सँड्रा जी आसा, हें तिचें घर. लेफ्टाक जर आमी पळयत 2020 तो तिजो फोटो, तें तिचें घर जवळपास 400 वर्सां पयलींचें. त्या गेटी भितर आमी एक गाडी पळोवपाक शकता तांबडे कलराची, आनी रायट ऑफ वे बरयला तो 300 वर्सां पयलींचो पोर्तुगेज तेंपा वयलो तो रस्तो त्या घरान वचपाचो. दॅट इज द रायट ऑफ वे वीच द एंटायर विलेज इज युजींग. पूण आमी जून 2025 जर पळयत जाल्यार रातयान तांणी येवन माती घालून तिजो कंपावंडाच्या वयर मेरेन माती घातल्या आनी तांकां आतां भायर सुद्दां सरपाक मेळना. नेक्स्ट हें सेम मॅडम सँड्राचें घर, ती ताची गाडी पळयात. आतां तिका गाडी भायर काडपाक मेळना. आतां माती इतली घातल्या की ती गाडी परमनंटली भितर उरली घरान. नेक्स्ट हें तिचें घर फाटल्यान तुमी पळोवपाक शकता की माती ऑलमोस्ट गेटीच्या लेवला मेरेन माती घातल्या इल्लिगल पद्दतीन. कशी ती मुखार हांव एक्सप्लेन करता. थंय आमी पळोवपाक शकता गोंय पुलीस, गोंय राज्याचे हे पुलीस हे चोरांचे RVNL जे चोर जे इल्लिगल पद्दतीन गोंयकारांच्या जाग्यां भितर हडप जाल्या
तांकां प्रोटेक्शन दिताय. नेक्स्ट आतां दीस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. दीस इज अ स्टॉप ऑर्डर विच वॉज इशूड बाय द पंचायत. आय विल गो इन डिटेल अबाउट दीस स्टॉप ऑर्डर. नेक्स्ट आतां ही एक प्रॉपर्टी एक गोंयकाराची जाचें नांव आसा नोरा नोरोना आनी येल्लो जे मार्क केला पळय दॅट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ प्रायवेट गोंयकार. आनी ताज्या वयर आमकां पळोवपाक शकता आमी रेल्वेची लायन आनी ताज्या फाटल्यान जें दिसता तें जुवारीचे यार्ड. फाटल्यान जें कॉन्क्रिटाची जी लायन दिसता पळय वयल्या सायडीन तें जुवारीचें यार्ड. सकयल्ल्या सायडीन दर्या आनी दर्याचेर एक येल्लो लायन दिसता. दॅट इज अ कंप्लीट प्रॉपर्टी ऑफ अ प्रायवेट ओनर. नेक्स्ट स्लायड. आनी ही दीस इज द एक्चुअल फोटो ऑफ दॅट प्रिवियस जो आतां तुमकां गुगल इमेज जी आमी दाखयली येल्लो. दीस इज द एक्चुअल फोटो ऑफ दॅट प्रॉपर्टी. आतां एक पॉज कर. हो जो व्हिडिओ आसा हो मुद्दम मातसो तुमी हायलायट करा कित्याक आज गोंयान हे भायले गुंड येवन गोंयकाराचेर कशे पळय दादागिरी करता ते आमी मातशें पळोवया. हो व्हिडिओ लाय. हे सगळे घाटी हे भायले. आपने पॉइंट डिस्ट्रॉय किया है ना, बोर्ड दिया है वो। आपका सर्वे थोड़ा दिखाओ ना मेरे को। मतलब प्लान है पूरा मिलियन से ज्यादा आपके प्लान पे साइन है। अभी आपको बोला आपका प्लान पे साइन है। अभी आपको बोला मैं उस पर साइन है। साइन है ना मतलब किसका साइन है? टेल। अब मिलियन घर में साइन करके मेरा मां बाप का साइन मार के लाओ। यहां पे स्केल पर नाम दी जाएगा। सर आपका प्लान वो अभी दिखाना ना आपको। हां वो आपका साइन है। आता के खुला करो वीडियो पे दिखा खुला करो। तो दाखोवपाक रेडी ना पळय ती सायन दाखोवपाक तो रेडी ना. पर क्या है वो कितना होता है बराबर देखो ये ट्रैक आता है इस ट्रैक के ऊपर से ऊपर वाला ट्रैक है ट्रेन का ऊपर वाला ट्रैक है आता है ट्रैक इसमें 3 ट्रैक है तो कौन सा पकड़ सकते हैं आप इसमें लिखो अरे ट्रैक लेके हम लोग रेफरेंस नहीं लेगा ट्रैक हमारा ट्रैक बोल रहे हैं इसके लिए मैं आपको ये ट्रैक एक बोल रहा हां ट्रैक दिशा पर चलनी है होगा क्या अभी आप देखो इधर से करा इधर से दिखा रहा इधर से दिखा रहा हमारा स्पॉट इधर बीच में हो गया अभी हमारा तरफ है इधर की है हमारा बाउंड्री की तरफ आपका बाउंड्री का तरफ हां आप बाउंड्री उधर बोल रहे हैं हमारा बाउंड्री इधर बोल रहे हैं मेरा ट्रैक तरफ आप बोल रहे हैं तो हमारा प्लॉट में पानी में हो गया वो कैसे मालूम पड़ता है आप बोल रहे हैं ना आपका बाउंड्री जो है हमारा प्लॉट पानी में हो गया बाउंड्री शिफ्ट नहीं होता है यहां ऐसे मार दिया देखो बाउंड्री शिफ्ट नहीं होता है ये देखो ये तार है ना वो बाउंड्री है अभी ये लाख वाला बाउंड्री हमारा बाउंड्री है इधर आप आके आपका बाउंड्री बोल रहा है वो कैसा सही है आपका बोल लेना हमारा डॉक्यूमेंट्स के लिए मार्क किया है वही बोल रहा है डॉक्यूमेंट का आप मत करो डॉक्यूमेंट पर गवर्नमेंट का लैंड सर्वे का साइन नहीं है रोल करने के लिए बोला था कोई आके लेके जाने का खुद तूने रोल किया है हां तेरा ही आदमी रोल किया है ना कोर्ट का ऑर्डर आया पता है कुछ हाथ मत लगाने बोला था फिर भी लगाएगा क्या है आपका बिल लेके जाएगा तो हमको ऊपर आएगा बोलो हां क्या बोलेगा कोर्ट का लेके आना ऐसे बात करते हैं ना ऐसे बात करते हैं ना ऊपर आने के लिए बोला वही प्रॉब्लम है आपका राईट. आता आमी पयली व्हिडिओ पळयलो 2013तलो स्वर्गेस्त आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर जाका सद्याचो मुख्यमंत्री कितें सांगता की आपलो आदर्श आमचो रोल मॉडेल आमी ताज्या विचाराच्या फुटस्टेपान आमी मुखार वता ताजें विजन घेवन आमी मुखार वता. हें कसलें विजन? आमी सरळ पळयलें की मुख्यमंत्री स्वर्गेस्त मनोहर पर्रीकरान सांगलें की डबल ट्रॅकिंग आपूण जावपाक दिवचो ना. ताणें उल्लेख केलो की 2-4 कंपनी पयशे ब्रायब दिवन हो प्रोजेक्ट करपाक सोदता म्हणून. हांव आतां गोंय राज्याच्या मुख्यमंत्र्याक विचारपाक सोदता तुज्या आदल्या मुख्यमंत्र्यान सांगिल्लें 2-4 कंपनी कोण त्यो सांग नाल्यार हांव सांगता.
एक जिंदाल आनी दुसरो अडानी, म्हळ्यार हे तुमकां करप्शन दिता म्हणून तुमी डबल ट्रॅकिंग करपाक सोदता? कित्याक तेन्नाच्या मुख्यमंत्र्यान सांगलां डबल ट्रॅकिंगाची आमकां गरज ना. डबल ट्रॅकिंग जर जालो जाल्यार आपल्या बोल्सांतले पयशे वतले म्हणटा तो ब्रिज बांदपाक. सो दिस इज अ कंप्लीट हिपोक्रसी ऑफ BJP गव्हर्मेंट की हे लोकांक कशे फटयतात. कित्याक लोक 2012 पळय ह्या फटींग सरकारान जी आश्वासनां दिल्ली गोंयकारांक ते विसरले आमी. अरे होच मनोहर पर्रीकरान सांगिल्लें आपूण डबल ट्रॅकिंग जावपाक दिवचो ना, पूण आतांचो मुख्यमंत्री जबरदस्ती आपली पुलीस यंत्रणा घालून आज गोंयकाराचेर अन्याय करता. काँग्रेस पक्षान लोकल बॉडी सेल्फ गव्हर्नन्स एम्पावर करपाक 73rd आनी 74th एमेंडमेंट हाडले आमी कॉन्स्टिट्युशनान. कित्याक लागून? कित्याक लोकल सेल्फ बॉडी पावर दिवपाक आमी एमेंडमेंटां हाडली. ज्यो कॉन्स्टिट्युशनल रायट आसा, अरे रायट टू प्रॉपर्टी इज अ कॉन्स्टिट्युशनल रायट ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ दीस कंट्री. आमी थंय पळयलें की मॅडम सेंटराचें जें घर आसा जाका 300 वर्सां रायट टू प्रॉपर्टीचो रोड आसा गांवचो, तो तुमी बंद करता. तुमी केन्ना लँड एक्विशन केलें? लँड एक्विशन ना, कांय ना, कांय ना. आतां इन दीस डेमोक्रेटीक कंट्री, इन डेमोक्रेसी जर आमी पळयत जाल्यार फर्स्ट लेवल ऑफ डेमोक्रेटीक बॉडी म्हणटा ती पंचायत बॉडी. संविधाना अंडर जे गायडलायन्स आसा त्या बेसिसाचेर इलेक्शन जाता लोकल बॉडीचे. लोक पंचांक निवडून हाडटा आनी एक सरपंच थंय नॉमिनेट जाता ऑफ दॅट पर्टिक्युलर विलेजीस. आतां आमच्या बरोबर मॅडम मारिया जी बसल्या, शी इज द सरपंच ऑफ 3 पंचायत वेलसांव, पाली, इसोरसी. जेन्ना स्थानीक लोक जेन्ना पंचायतीन आयले, ग्रामसभेक जेन्ना प्रश्न आयलो की इल्लिगल पद्दतीन हे RVNL आनी तांचे कॉन्ट्रॅक्टर जागो हडप करता म्हणून पंचायतीन स्टॉप ऑर्डर इश्यू केली ऑन 29th of January 2025. This is the stop work order which was issued by the panchayat on 29th of January 2025. आणि कितें सांगता ती स्टॉप ऑर्डर? क्लियर कट शी मेन्शन्स की गांवच्या लोकांचें ऑब्जेक्शन आसा, दे हॅव कम विथ द डॉक्युमेंट्स, आनी एक नोटिफिकेशन विच वॉज इश्यूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रेल्वेज इन January 2020 बाय द जनरल मॅनेजर. तातूंत क्लियर बरयल्लें आसा की रेल्वे शाल कन्सल्ट अर्बन लोकल बॉडीज अदर स्टॅच्युटरी ऑथॉरिटीज वायल अप्रुविंग इट्स प्लॅन इन टर्म्स ऑफ पावर्स conferred under Section 11 of the Railway Act 1989. Basis that she issued them a stop work order notice asking to provide the documents where they are illegally encroaching in the property. Till today, neither the railways, neither the state government, neither any department has challenged this stop order. That means constitutionally this stop order remains in force. Now, as per Section 188 of the IPC, police should have filed an FIR on railways, police should have filed FIR on RVNL, police should have filed an FIR on the subcontractor of RVNL which is known as Surya Construction. ते आज मेरेन जाले ना. आतां जानेवारीन स्टॉप ऑर्डर इश्यू केल्ली, आज 5 महिने 6 महिने जाले, ताजेर कोण चॅलेंज करना ही ऑर्डर, ताजेर कोण हाजेर स्टे हाडना. कित्याक हाडना? कित्याक रेल्वेक खबर आसा की आमचे कडेन ह्या जाग्याचे टायटल ना, आमचे कडेन हो जागो आमी लिगली एक्वायर केल्लो ना, म्हणून ते चॅलेंज करना ही स्टॉप ऑर्डर. आतां आयची प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचें कारण म्हणल्यार सुर्या कन्स्ट्रक्शन जो RVNL हांचो सब कॉन्ट्रॅक्टर एक कंप्लेन फायल करता ऑन 7th March 2025. लेटर हेड ना, हाजेर गांव एड्रेस कांयच ना. एक कंप्लेन दिता पुलीस स्टेशन, पुलीस इन्स्पेक्टर वेर्ना पुलीस स्टेशन, की
4 लोकांचेर FIR करची म्हणून. आनी हे 4 लोक कोण? हे 4 लोक आज आमचे बरोबर बसल्या ते. बाब ऑरविल दोरादो, मॅडम सँड्रा, मॅडम डायना आनी ऑलेन्सियो सिमॉयस. कितें म्हूण सांगता की हे लोक येवन 7 मार्चाक एनक्रोच केले आनी आमचें काम करपाक ते त्रास करता आनी आमकां 80,000 रुपयाचें नुकसान जालें अशें म्हणून ही कंप्लेन. आनी ह्या कंप्लेनीच्या लेटराचेर स्टॅम्प ना, कांय ना. कोण तरी तरुण कुमार, सायट इंजिनियर, मेसर सूर्या कॉन्स प्रायवेट लिमिटेड. आतां हांव डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिसाक विचारता की बेसीस ए समज जर तर ही प्रायवेट लिमिटेड कंपनी हाका लेटरेट ना, इज दीस नॉट रजिस्टर अंडर रजिस्टर ऑफ सोसायटीज? देर इज नो स्टॅम्प. म्हणजे फाल्यां कोणूय येतलो आनी बेस्ट ऑफ पेपरार कागदार बरोवन दितलो आनी तुमी FIR रजिस्टर करतले ऑन अ सरपंच हू हॅज ऑलरेडी इश्यूड अ स्टॉप ऑर्डर. अरे ज्या संविधाना भितर कॉन्स्टिट्युशनली इलेक्टेड सरपंच हू हॅज द पावर्स टू इश्यू अ स्टॉप ऑर्डर रिमूव्ज अ स्टॉप ऑर्डर आनी हे पुलीस डिपार्टमेंट ज्यांची लायकी ना आज ते एक सरपंचाचेर FIR रजिस्टर करता. कित्याक लागून? गोंयकाराचो जागो वता म्हणून. आतां लास्ट जे तुमकां आमी फोटो दाखयले वेर यू सॉ वन व्हिडिओ आनी हे गुंडा, हे सुर्या कन्स्ट्रक्शन RVNLचे गुंडा गोंयकारा कडेन थंय कशा पद्दतीन दादागिरी करता हें आमी पयलें. हें हांव कित्याक स्ट्रेस करता? तुमी थंय एक प्रॉपर्टी पयली जी दर्याक तेंकून आसा आनी दॅट प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू नोरा P. नोरोना ED कॉस्टा. आज गोंयकार कसो सफर जाता हें तुमच्या मुखार आमी दाखोवपाक सोदता. तो बाबडो नोरोना डिकोस्टा हायकोर्टान गेलो. ह्या RVNLान कसलेच लँड एक्विजिशन करूंक ना, कसलीच ऑथॉरिटी ना. ताच्या भाटान घुसले, ताचे माड कापले आनी इल्लिगल पद्दतीन ते थंय फिलिंग करपाक सोदताले. ह्या देशान खंय तरी म्हाका दिसता आज ज्युडिशरी आसा म्हणून आज लोक खंय तरी स्वास घेवपाक शकता. हायकोर्टान इंटरव्हीन जावन 24 एप्रील 2025 RVNLचेर बडी मारिल्ली आसा. इल्लिगल पद्दतीन जे पळय भितर घुसल्या ताचेर स्टॉप ऑर्डर हायकोर्टान इश्यू केला. आनी आय विल जस्ट रीड फ्यू लायन्स ऑफ द जजमेंट. इट सेज द रिपोर्ट कन्फर्म्स द एलिगेशन्स लेवल इन द पिटिशन टू द इफेक्ट दॅट South Western Railway is encroaching in the petitioner's private property. आणि थंय रिस्पॉन्डंट दॅट इज South Western Railwayचो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड इज सेइंग दॅट railways have stopped the proposed work. This is the judgment where he is making a statement in the High Court that we have stopped the work. Why? Because court said that South Western Railway is encroaching in petitioner's private property. अरे तुम्ही रेल्वे असले म्हणून कोणाच्या प्रॉपर्टीन घुसून तुम्ही इल्लिगल पद्धतीन करपाक शकना. ऑल्सो द हायकोर्ट अंडर जजमेंट पॅरा 5 has asked to comply by restoring the electric connection to the petitioner within immediately, because थंय कोकोनट प्लांटेशन जे आशिल्लें ताका उदक घालपाक थंय ताचे कडेन आज प्रोविजन ना म्हणून हायकोर्टान आज ह्या साऊथ वेस्टर्न रेल्वेचेर ही आज बडी मारल्या. सो विथ दीस जजमेंट इट प्रूव्स दॅट South Western Railway through its contractor RVNL, through its subcontractor Surya, who is doing dadagiri gundagardi in Goa, along with the help of Pramod Sawant's police, आज गोंयकाराचेर थंय अन्याय जाता. This is a classic example where High Court said की ते आज illegal पद्धतीन encroach जाता. आणि that location is just I think 500 meters or within 1 kilometer जी judgment आयला पळय ताच्या 1 किलोमिटराचेर आसा. I don't want to go in detail about her case because her case is sub judice. The matter is going on and we have hope in judiciary. आज आमी आयल्यात कित्याक आज एक गोंयकार आपलो जागो प्रोटेक्ट करपाक जर तर थंय सायटीर वचून जर तर तांकां प्रश्न करता, त्या गांवचो इलेक्टेड सरपंच हू हॅज द पावर्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया
तो थंय त्या कॉन्ट्रॅक्टराक विचारपाक वता की आपूण बाबा तुका स्टॉप ऑर्डर इश्यू केल्ली, तुवें आजुनूय रिप्लाय दिवंक ना, जानेवारीक स्टॉप ऑर्डर इश्यू केल्ली, आज आमी जुनान पावले तरी तूं येना तुजे कागद घेवन, कित्याक दादागिरी करता. थंयचे 2 गांवचे आमचे भाव जे गांवच्या लोकांचो हित सांबाळपाक, तांचो इंट्रस्ट प्रोटेक्ट करपाक थंय वता, असल्या नीज गोंयकाराचेर हे बेशिस्त सरकार तांचेर FIR रजिस्टर करता. हांव पुलीस डिपार्टमेंटाक विचारपाक सोदतां, जेन्ना गांवच्या लोकांनी लँड ओनर्सांनी कंप्लेनी फायल केल्ल्यो 100 पुलीस स्टेशनाचेर की इल्लिगल पद्दतीन साऊथ वेस्टर्न रेल्वे आमच्या जाग्या भितर घुसता, आमकां सांगना आसतना आमचो रायट टू वे कवर करून माती घालता, अंडर सेक्शन 188 अंडर ऑफ IPC. वाय जेन्ना ही ऑर्डर आशिल्ली, सेक्शन 188 ऑफ IPC इज वॉट? इट सेज that disobedience of the order passed by any statutory body. Panchayat is a statutory body under the constitution. When there is an order which is there, why the police department has not filed an FIR on RVNL or Surya Construction under section 188 of IPC? This is pure in disobedience of this judgment, of this order. So this shows की हे पुलीस आपलो कॉन्स्टिट्युशनल रायट सोडटात आणि हे जे चोरा भशेन जे गोंयकारांच्या जाग्यांनी घुसतात तांकां प्रोटेक्शन दिता. सो ह्या गोंय राज्यान चल्लां कितें? आमचो सरकारा कडेन हो आज प्रश्न आनी डिमांड आसा. तुमी आज सरपंचाचेर केसी घालतात, तुमी आज लँड ओनराचेर केसी घालतात, तुमी आज आमचे ऑफिस बेरर जे आज थंय गोंयकारांचो रायट प्रोटेक्ट करपाक वता तांचेर तुमी केसी घालता. एक न्ही, तुमी सगळे ऑफिस केअरांचे घालात, फाल्यां म्हजेरूय घालात, आमी जेलीन बसपाक तयार आहा. जर तर गोंयकारांचो जर रायट प्रोटेक्ट करपाक आमकां जेलीन बसचें पडलें, आमी जेल बोलो आंदोलन करतले. आज ह्या संविधाना अंडर जे आमचे अधिकार आसा हे कोणे प्रोटेक्ट करप? अरे तो प्रधानमंत्री आसूं, मुख्यमंत्री आसूं, नाल्यार खंयचे डिपार्टमेंट आसूं, जेन्ना एक स्टॉप ऑर्डर आसता त्या स्टॉप ऑर्डरीचे रिस्पेक्ट करप, त्या स्टॉप ऑर्डरीक इम्प्लिमेंट करप हें काम कोणाचें? त्या अधिकाऱ्यांचे. तो मागीर कोणूय आसूं, तो मागीर प्रधानमंत्री आसूं, ताणें चॅलेंज करची पडटली ती ऑर्डर. ती प्रायमा फेसी करेक्ट आसा, रॉंग आसा, विल नॉट गो इन टू द मेरिट्स. But when there is an order given by the statutory body, why it was not implemented? This shows the complete murder of democracy. This shows the complete murder of our constitution. आमी ह्या सरकाराक चेतावणी दिता, गोंयकारा बरोबर खेळनाकात. कित्याक 2013 तुमचो स्टँड आशिल्लो डबल ट्रॅकिंग गोंयान नाका. तुमीच सांगलें की 2-4 कोण तरी कंपनी जे ब्रायब दिता तांकां लागून गोंयान कोळसो येता म्हणून. हें आमी सांगना, तुमचो मुख्यमंत्री सांगता. आनी आज ह्या गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री आपली पुलीस यंत्रणा वापरून ह्या 2-4 कंपनीक म्हणल्यार कोणा कडल्यान पयशे घेतले मुख्यमंत्र्यान हें सांगचें. हाच्या फाटल्यान जिंदाल आसा काय अडानी आसा? हो कोळसो गोंयान येवन गोंयकारांक कसलोच फायदो ना. स्वर्गेश मनोहर पर्रीकार सांगता की गोंय कोल हब करपाक सोदता म्हणून. आज हे सरकार कित्याक इल्लिगल पद्दतीन आज गोंयकाराचे जागे हडप करपाक सोदता? कित्याक 26 मे 2022 आय वॉन्ट टू रीड आउट वन क्लॅरिफिकेशन विच वॉज इश्यूड बाय द DSLR, डायरेक्टरेट ऑफ सेटलमेंट एंड लँड रिकॉर्ड्स, गव्हर्मेंट ऑफ गोवान सिनियर DGM रेल विकास निगम लिमिटेडाक बरयल्लें. कितें बरयल्लें? एकूच लायन वाचता. ताणें बरयल्लें, पर्सिडंट टू द ओरल डिस्कशन विथ द DGM, वी हॅव टू सबमीट दॅट अनलेस देर इज अ स्पेसिफिक टायटल गिवन इन द फेवर ऑफ रेल्वेज बाय द देन पोर्चुगीज गव्हर्मेंट, बी इन द नेम ऑफ अ ग्रांट or Aframet or in the name of an award declared under the Land Acquisition Act 1984, we would not be in a position to say that the land as sought to be certified is of railways. आता गोंयकारांक मातशें हांव याद करून दिवपाक सोदतां. तेन्ना ब्रिटिशर आसतना तेन्ना देशभर तांणी रेल्वे लायन घातिल्ल्यो
आनी जेन्ना गोंयचो पोर्ट डेव्हलप करपाक रेल्वे लायन जी घातिल्ली तेन्ना थंय तो रायट ऑफ वे आशिल्लो. त्या गांवांतलो तो रायट ऑफ वे वेर देर वॉज अ रोड, त्या रस्त्याचेर ही रेल्वे लायन घातिल्ली. देर वॉज नो लँड एक्विशन विच वॉज डन. जेन्ना गोंय लिबरेट जालें 1961 तेन्ना ज्यो ज्यो पोर्तुगीज गव्हर्मेंटाचे पळय जे ऑफिसां आशिल्लीं तांचे जे सगळे डिपार्टमेंट हे सगळे इंडियन गव्हर्मेंटान घेतले. आनी थंय पोर्तुगीज टायमा वयर पळय जी रेल्वे लायन जी घातिल्ली जाचें लँड एक्विशन जावन आशिल्लें ती इंडियन गव्हर्मेंटाची जाली. आज हे सरकार लँड एक्विजिशन करना, दादागिरीन थंय वता आनी लोकांच्या भाटा बेसांनी घुसता. आमी पयले दोंगर कापता, दर्या देगेर मरे दर्यो थंय 20 मिटराचेर ना. आमी पयलो थंय दर्या आमी त्या व्हिडिओ. पूण आज एक गोंयकार वच आनी थंय कितें करपाक पळय 20 मिटराचेर. हे प्रमोद सावंताचे पुलीस येतले, विश्वजीत राण्याचे TCP डिपार्टमेंटाचे मनीस येतले, तुमी भितर उडयतले. पूण आज तो इल्लिगल पद्दतीन थंय सुर्या कन्स्ट्रक्शन दिन दहाडे दोंगर कापता, तेजेर कांय ना. सो म्हाका दिसता दीस इज अ कंप्लीट दादागिरी वीच द सेंट्रल डबल इंजीन सरकार फ्रॉम नरेंद्र मोदी टू प्रमोद सावंत हे गोंयकाराचेरच लादपाक सोदता. ह्या सरकारा कडेन आमचो चेतावणी आसा की तुमी जे पावर्स आसात अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन मिसयूज करूं नाका. आनी पुलीस यंत्रणा खास करून ह्या पुलिसांक हांव सांगपाक सोदतां की तुमी प्रेशराचेर दबावाचेर येवन तुमी आज नाका तें करूं नाका. वी आर हियर टू वॉयस द पिपल्स एंगर. लोकां कडेन गोंयकारा कडेन तुमी पाशेस पिड्ड्यार करनाका गोंयकाराचे. आज ज्या पद्दतीन हो सगळो कायदो कानून हे सरकार तोडून आज इल्लिगल पद्दतीन गोंयकाराचेर जे अन्याय करता हे आमी सोसून घेवचे ना. तुमी जर तर आज सरपंचाचेर जर FIR करतात, लँड ओनरचेर जर FIR करतात, जे वाचोवपाक गेले तांचेर करतात, सगळ्या गोंयकाराचेर करा. आमी जेलीन बसपाक तयार आसा. जर आमचे रायट प्रोटेक्ट करपाक आमकां जेलीन बसचें पडलें आमी बसपाक रेडी आहा. फूल गोंयची जनता बसतली. हें आज आमी तुमच्या मुखार दवरपाक सोदताले. हांव आमच्या ट्रेजरा कडेन मागता की ताणें समज कितें पॉयंट्स आसा जाल्यार तुमच्या मुखार दवरचे आनी ताज्या उपरांत वी वील टेक एनी क्वेश्चन्स. सभार 8-9 वर्स जाली हें आमचो हॅरसमेंट चलता आमच्या गांवांत. जायते हे तेंचे दलाल येता आनी आमचे लँड ओनराक मेवता आनी सांगतात वी वील डू समथींग फॉर यू. म्हणजे पयशे हाडीन आनी कितें हाडीन. म्हणल्यार आमचो गांव हांव सभासकी दिता आमच्या गांवच्या सगळ्या लोकांक. दे स्टूड लायक अ रॉक टील टुडे आनी मुखारी रावतले. कित्याक हो गांव आमचो दीस गोंयकारांचो. आमचे थिंगा भायले चडशे ना, भायले म्हणचे तो सेटलर्स आनी सगळे करून आमचो ते मेजर पॉप्युलेशन आहा ते सिनियर सिटीजन्स. आनी सिनियर सिटीजनाक जायते त्रास जाता. तो व्हडशाचो धुळो येता. तो दीस रात 12 ते 15 गाडयो त्या वाटेन व्हडशे घेवन वयता. आनी हे पद्दतीन लोकांचे हे हेल्था तें पिडे जायत वयता. सकाळीं म्हजे घरांतले सांगता म्हजी मांय 1.5 वर लागता सकाळीं जस्ट टू रिकवर हर सेल्फ. हांवें म्हजें मॅक्झिमम केलां. एअर कंडिशनिंग आहा, एअर प्युरिफायर आहा, मुका घोडटा म्हूण हांवें केलां. म्हणजे बारीक लोक कितकोन समाज कितकोन घातले. सगळें आस्मा, कार्डिक अरेस्ट, कोरोनरी डिजीजीस जालो आहात. आनी हेका लागून आमचे लोक आमकां केन्ना आपयता तेन्ना ओलेंचो हांव आनी आमचे जायते वांगडी थिंगाचे गांवचे आमी लोकांक आदरा येता. आनी लोकांक आदरा येत म्हूण आनी आमी कांयची कितें तोडफोड कांय ना. आमचे काडा आनी FIR फायल करता. तेचो एक सायट इंजिनियर जशें हांव म्हजे प्रेसिडेंटान सांगता ते भाशेन खाली एक सायट इंजिनियर विदाउट इवन ऑन द लेटर हेड ऑफ द कंपनी तेजी कॉग्निझन्स घेता ऑफ दॅट सिंपल लेटर. वेरेस आमच्या लोकांनी कितल्यो गांवच्या स्थानीक लोकांनी कितल्यो लेटर केल्यो
to the collector, deputy collector, Mamladar, to the SP South, to the Verna police station, to the Vasco police station. म्हळ्यार एक आज पर्यंत लास्ट 7 years एक FIR फायल जालो ना. कित्याक आमी कितें केलें म्हणून थिंगा आमी तेंगे गांवांत गेले ते आमच्या गांवांत हे तूं दाखयता हे फोटो एक सगळे एश कोन काम केलां लोकांची दारां बंद केल्या माती घालून हे लोकांक वचपाक खंयच्या न्हू. आमचे विलेजर आहा म्हणजे को विलेजर सेंट्रा तेजो बापूय पिड्ड्यार जालो. शी कुडन इवन परफॉर्म हीज लास्ट रायट्स विथ द ड्यू रिस्पेक्ट इट रिक्वायर्स. तेजी बॉडी काडून आमी लोकांनी तेजी भयणीची घरां आसून थिंगा तेजे लास्ट रायट्स केले. हांव कितें सांगता कित्याक तुमकां मातशें पूण आमचें खालकूच दिसना गोंयकारांची. व्हडले व्हडले भाशण दिता आमचो CM. डिवेलपमेंट म्हूण डिवेलपमेंट आमचो हे डिवेलपमेंट आमचो हे लोकांची घराच्या मुखार तुमी अशें करून माती घालून हो डिवेलपमेंट आमचो. पर 2 दीस पावस जालो हें आख्खें उदक बोडोन ते लोकांच्या घरां उदक घुसलें. कोण जबाबदार? पुलीस फोर्स अचय पुलीस फोर्साक आमी 7 मार्चाचे सरपंच हांवें आमचे कॉल तेंगे चॅक करपा आता. वी हॅड कॉल्ड द पुलीस, प्लीज कम, वी नीड प्रोटेक्शन. ते माती घालपाक आमकां खबर मेळ्ळी की ते ट्रक 7-8 ट्रक एक लायनीन रेडी जाल्ले. आनी पुलीस कितें करता आमची कॉग्निजन घेना. पुलीस येता जायते येता. Not only police force from Verna police station, but also police station from the Vasco पर्यंत police आटा. आमचे 7-8 लोक आहा. You can see the videos also which we have that which is on the public domain. 7-8 लोक आहा. 50 police. आमकां प्रोटेक्ट करपा न्हू. रेल्वेक आनी तेंकां आमचो खासदार येयलो कॅप्टन विर्यातो. आमी लोकांनी ताका उलो मारलो आनी तो पावलो थिंगा 10-15 मिनटान. तेणें अपील केलें प्लीज हें करूं नाका बिकॉज देर इज अ प्रिवेलिंग स्टॉप वर्क ऑर्डर. तेजी पसून आयकोना तेणी. आनी इन फ्रंट ऑफ आयज, इन फ्रंट ऑफ द सरपंच, इन फ्रंट ऑफ द विलेजर्स, विथ पुलीस प्रोटेक्शन दॅट मड वॉज डम्प्ड. मॅम कितें करपाचें? कोणाक वचपाचें? Whom are we going to appeal when the state doesn't protect its own people? For giving us this is like an award to the sarpanch, to my co-villager, to Alliance and to me. And we are not afraid. After the FIR, there is uzo petla amche gawant. But it is a storm. It is a storm that is being churned. And we, the villagers, and the rest of Goa will stand up to this nonsense which is happening in the form of development. So, वो photo is of 7th March. Stop order is dated 29 January 2025. वो Surya goes to police station on 7th March and says कि बाबा Orville Dorado, Olencio, Sandra, Dinah, stop the work. हेंचेर FIR जावची. आतां मजा पळया. आतां दी स्टॉप ऑर्डर मेन्शन्स द सर्वे नंबर 58/10. Now 58/10 belongs to Sandra. 7th ती थंय आसा. बिफोर दॅट ऑलरेडी द सरपंचाची बॉडीची ऑर्डर which says to stop the work. There's some illegal work going on. So under section 188 of IPC, police should have filed an FIR on those people. But police कितें करता? हे प्रमोद सावंताचे पुलीस गोंयकारांचेर FIR करता. खंयच्या सेक्शना अंडर बाबा? हे मातशें पुलिसान क्लियर करचें की 7 मार्चाक हो जो फोटो आसा हे जे पुलीस थंय उबे आसा अंडर सेक्शन 188. आय एम आस्किंग द सुप्रिटेंडंट ऑफ पुलीस ऑफ साउथ गोवा. Why case was not filed under section 188 of the IPC when there was a stop order which was in force? Because this is not challenged. Till today it is not challenged. It was in force, it is in force.
सो डिसओबिडियन्स ऑफ अ ऑर्डर ऑफ अ स्टॅच्युटरी बॉडी इज अ वायलेशन. पुलिसान हाचेर उत्तर दिवनी की कित्याक ताजेर केस करूंक ना, उलटा सरपंचाचेर केस करता. सो दिस इज कंप्लीट मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, कंप्लीट मर्डर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. आनी हे सगळ्या गोंयकारांक हांव आव्हान करता की कशा पद्दतीन हे मिसयूज करता आपलो पावर, कशा पद्दतीन जे आमचे रायट्स आसा ते कशे तोरोड मोरोड करून गोंयकाराचेर आज अन्याय करता हें तुमच्या मुखार दवरपा आशिल्लें. Is it not our right? Is it not my right to go from my gate? MLA को लेटर गायला आम्ही. MLA काडटा लेटर RVNL को धाडटा की अशे प्रॉब्लेम आसा तुमी सॉल्व करचे. पूण तो आजून पासून एकूय दीस येवन आमचे देरान तेणें चोवंक ना कितें जालां तें. Not a single day has he come. I have put letters to him. This file contains all letters sent to various people, various authorities. And one is MP also we have put this letter, and also to the MLA. Any questions? This पद्धतीने पोलीस मुख्य झाले प्रशासनाचे मुख्य निर्णय पडत न्ही. आतां आमी मुद्दम व्हिडिओ तुमच्या मुखार दवरलो. ह्याच भारतीय जनता पार्टीच्या मुख्यमंत्र्यान कितें सांगलें की आपूण गोंयान डबल ट्रॅकिंग जावपाक दिवचो ना, गोंयान सिंगल लेन इज सफिशियंट. तो सांगता की GCCI इंडस्ट्री जी आसा ताका म्हणटा तो रिक्वायरमेंट ना. हे MPTचे स्वताचे रिक्वायरमेंट ऑफ गेटींग द कोल टू गोवा. ताणें इज ऑन रिकॉर्ड सेंग दॅट 2-4 कंपनी आसा जे ब्रायब दिता आनी हें करता. सो हातून स्पश्ट जाता की ह्या मुख्यमंत्री एक तर कोणाच्या दबावाच्या अंडर काम करता, एक तर प्रधानमंत्र्याच्या दबावाच्या अंडर काम करता ना जाल्यार हांकां ताजोच मुख्यमंत्र्यान जें सांगलां पळय की करप्शन आहा म्हणून, हे करप्शनाक लागून गोंयकारांचे जागे हडप करता. व्हेरी क्लियर न्ही. हें आमी सांगना. अरे तुमच्याच मुख्यमंत्र्यान सांगिल्लें आमी तुमच्या मुखार दवरलां. हाजेर स्पश्टीकरण दिवचें सरकारान. लेटस्ट म्हणल्यार जो रेल्वे लायन जी थंय आसा, एज आय टोल्ड यू, DSLRान ऑलरेडी डेप्युटी जनरल मॅनेजर ऑफ रेल विकास निगम लिमिटेडाक कितें बरयलां
की तो जागो एक्वायर करूं नाशिल्लो पोर्तुगीज गव्हर्मेंटान आनी तो हँडओवरूय करूं नाशिल्लो अशें हांव उलयना तो होच उलयता मरे चलो दीस रात काम इल्लिगल पद्दतीन येता आनी प्रोटेक्शन कोण दिता रे प्रोटेक्शन ह्या प्रमोद सावंताचे पुलीस दिता रातचे सुद्दां पळय सरपंच सांगता की इवन एट द नायट ते पुलीस प्रोटेक्शन घेवन थंय आज इल्लिगल पद्दतीन थंय लोकांचेर अन्याय करता